नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी कोंकणीचो ख्यात नाटककार श्री पुंडलीक नायक हांगेले वळख दितस. गोवाचो ख्यात कोंकणी कवी, लेखक, नाटककार, मोटवी काणी बरोवपी, कादंबरीकार आणि सिनेमा काणयेकार म्हणून नाव पाविलो व्यक्ती पुंडलीक नारायण नाईक. त्यांनी 21 एप्रिल 1952 इसवेंतू गोवाच्या पोंडा तालुका वलवई गावांतू जल्मलीं. त्यांनी साबार 40 पुस्तकां आणि 2 सिनेमा केल्यात. त्यांनी गोवा कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष जावन आशिल्लीं. पुंडलीक नायकान शाळेंतू शिक्षक जावन वृत्ती जीवन आरंभ केले. उपरांत त्यांनी आकाशवाणी पणजींतू उपसंपादक सहसंपादक जावन काम केले. 1984 इसवींतू त्यांनी आकाशवाणी सोडून पूर्णकालीन लेखक जाल्लीं. त्यांनी 32 नाटकां बरयल्यात. कोंकणी भाषेचो आंदोलनांतू त्यांनी प्रमुख पात्र घेतला. कोंकणी परजेचो आवाजाचो समन्वयकार जावन आशिल्लीं. पुंडलीक नायकाले कादंबरी अच्छेव द अपहीवल म्हळेल नावारी इंग्लिश भाषेक भाषांतर जाल्लेले पहिले कोंकणी कादंबरी. ह्या कादंबरींतू गणिगारिके निमित्त शेतकाराले वैरी जाल्लो परिणाम चित्रण केला. तांगेले प्रमुख कृती रान सुंदरी, 56 तगली, यशवंतराव, सुरिंग, डिमांड, दायज, शाबाई शाबाई बहुजन समाज, जागोर, श्री विचित्रांची जात्रा, कांसुलो, चैत्यांक मथना जावन आसत. 1984 इसवींतू तांगेले चौरंग कृतीक साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभला. पुंडलीक नायकाक साबार प्रशस्ती मेळ्ळ्यात. त्यापैकी 1984 वर्सांतू साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2010 इसवींतू गोमांत शारदा जीवमान प्रशस्ती पुरस्कार, 1988 इसवींतू ऑल इंडिया रेडिओ नाटककार प्रशस्ती, पाटेर्स ऑस्ट्रेलियन अकादेमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अँड सायन्स प्रशस्ती, भुरग्याले नाटका खातीर गोवा सरकाराचे प्रशस्ती 1975 इसवींतू फावो जाले. 2025 इसवींतू विश्व कोंकणी केंद्रा सावन विमला वी पै जीवन सिद्धी पुरस्कार फावो जाला. भाषा मंडल बहुमान 2013 इसवींतू फावो जाला. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रमुख जावन आसत. शुभम नायक ट्रस्ट आणि कला आणि संस्कृती निर्देशनालय तर्फेन पुंडलीक नायकाले नाटकांचे 5 दिवसाचो नाटकोत्सव मांडोवन हाडला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन कोंकणीचो ख्यात नाटककार कवी श्री पुंडलीक नायक हांगेले आठव करता ती. नमस्कार.